नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। केंद्रीय रान आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे प्रतिज्ञापत्रांत 10 किलोमीटर बफर झोनूच सूत्रां सांगतात गोंया खातीर 1 किलोमीटर बफराचो खंयच उल्लेख ना। बफर झोनाची केस शुक्रारा सुप्रीम कोर्टात सांगता। इंडिया टुडेचो उत्कृष्ट प्रशासना खातीरचो पुरस्कार गोंयाक। मुख्यमंत्र्यान स्वीकारलो पुरस्कार। बेस बऱ्या मायक्रो फायनान्सा खातीरय पुरस्कार गोंयाक। बरे फुडारा खातीर खेळ आनी शिक्षणात मुळाव्या पावड्यार जावंक जाय बरो वावर। पुर्तुगालचो आदलो फुटबॉलर लुईस फिगोन उक्तायलें मत। यूथ चॅम्पियन्स लिगाच्या समारोपा खातीर फिगो गोंयांत। दक्षिण पूर्व भारतांतल्या नीलम वादळान गोंयांतूय दमळ थंडाय। वेगवेगळ्या वाठारांनी शिपडून पावस। वेधशाळा म्हणटा वादळाचो नेट देंवता। वादळ वाऱ्याचो गोंयाक सध्या तरी भंय ना। खेळा मळार दक्षिण विभागीय सर्तीच्या फाटल्या सिजनांतल्या बऱ्या खेळाक लागून गोंयची बायलां क्रिकेट टीम नेटार। अंदूय सुपर लिगांत पावपाचो कोच पूर्णिमा रावाक विश्वास। आयतारा टीम चल्ली विजयवाडा। खबर विस्तारान अभयारण्यासावन 1 किलोमिटराचो बफर झोन आसचो म्हणून गोंय सरकाराची शिफारस आसली तरी केंद्रीय रान आनी पर्यावरण मंत्रालयान सुप्रीम कोर्टा मुखार तशी भूमिका घेतिल्ली ना। सुत्रां कडच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण MOEFन निकत्याच दिल्ले प्रतिज्ञापत्रांत सगळ्या राज्यांक सरसकट 10 किलोमीटर बफर झोन सुचयला। मात गोंयाक अपवाद थारावन बफर झोन कमी करचो असो उल्लेख त्या प्रतिज्ञापत्रांत खंयच ना। बफर झोनाची केस शुक्रारा सुप्रीम कोर्टात मुखार येता। गोंयच्या मायनिंगाचेर रिपोर्ट दिवंक CECक 5 नोव्हेंबर मेरेन प्राज आसा। पळयात रिपोर्ट। बफर झोनाची केस शुक्रारा सुप्रीम कोर्टान सुनावणी घेतली। हे केसीन गोंय सरकारान आपले प्रतिज्ञापत्र कोर्टान पयलींच घाला। गोंयान मायनिंगा खातीर अभयारण्यासावन 1 किलोमीटर बफर झोन आसचो अशी शिफारस राज्य सरकारान केल्या। 2 किलोमिटरान नवे खणींक मान्यताय दिवचे ना अशेंय उतर सरकारान कोर्टाक दिला। बफर झोनाचेर हीच मागणी गोंय सरकारान केंद्रीय पर्यावरण आनी राना मंत्रालया कडेन केल्या। खासा गोपांतल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण केंद्रीय पर्यावरण आनी राना मंत्रालयानूय बफर झोनाचेर आपले प्रतिज्ञापत्र घाला। MOEFन सगळ्या राज्यां खातीर सरसकट 10 किलोमीटर बफर झोनाची भूमिका घेतल्या। मात गोंयच्या 1 किलोमीटर बफर झोन मागणेचो तांणी आपल्या प्रतिज्ञापत्रान उल्लेख सुद्धा करूंक ना अशें समजता। मायनिंगाची केस शुक्रारा सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणेक येतली अशें सगळ्यांक दिशिल्लें। मात ही केस इतले बेगीन येवपाची शक्यताय ना। शुक्रारा बफर झोनाच्या केशीचेर सुनावणी जातली। मायनिंगाचे केशीन CECक गोंयचे मायनिंगचे इन्स्पेक्शनाचो अहवाल कोर्टाक दिवंक 5 नोव्हेंबर मेरेन वेळ आसा। CECन रिपोर्ट दिलो की सर्वोच्च न्यायालय सुनावणेचो दीस थारायतले। मायनिंग केशीन गोंयच्यान बऱ्योच हस्तक्षेप याचिका येवपाच्यो आसात। मिनेर हरीश मेलवानीन हस्तक्षेप याचिका घाल्या। मायनिंग कामगार गोवा मायनिंग लेबर वेलफेअर युनियनाच्या बॅनरा सकयल आपली हस्तक्षेप याचिका घालता। गोंय मीन निर्गतदार संघटनेनूय हस्तक्षेप याचिका घालपाचो विचार चलयला। जांचे उद्देग वेवसायाचेर सुप्रीम कोर्टाचे अंतरीम आदेशाचो परिणाम जाला ते सगळे आपली बाजू मांडपाक सुप्रीम कोर्टान पावतले अशें मेलवानी म्हणटा। मात सध्या सगळ्यांची नजर आसा ती CECचो गोंयचे मायनिंगाचेर रिपोर्ट कितें येता आनी सुप्रीम कोर्ट ताचेर कितें अंतरीम भूमिका घेता ताचेर। पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। इंडिया टुडेचो उत्कृष्ट प्रशासना खातीरचो पुरस्कार गोंयाक मेळ्ळा। उत्कृष्ट मायक्रो फायनान्सा खातीरय देशांतले बेस बरें राज्य म्हणून गोंयचो भोवमान केला। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हे दोनूय पुरस्कार दिल्ली जाल्ल्या सुवाळ्यांत स्विकारले। इंडिया टुडेचो अवॉर्ड घेतले उपरांत कशें दिसता सर? तेच सांगलें की अंदू फक्त गुड गव्हर्नन्स आनी मायक्रो फायनान्स मॅक्रो इकॉनॉमीचेर मेळ्ळा. फुडल्या वर्सा वील ट्राय फॉर द ओवरऑल परफॉर्मन्स ऑल्सो.
ओके. आणि तुमचे सर जे ॲड्रेस असलो त्या ॲड्रेसाक तुमकां विशय असलो गव्हर्निंग गोवा इज नॉट अ पार्टी म्हणून. all these difficulties, हम्म. I told all these difficulties, particularly difficulties which has arisen out of the earlier government's action or inaction. हम्म. And, that is mainly yes, आमच्या ह्याच्या संदर्भात मायनीच्या संदर्भात हय. इलिगॅलिटी ऑफ द अर्लियर गव्हर्नमेंट हम्म. ह्यो ताजो त्रास आमकां जाता. तो विशयाचेर हांवें तांकां बेजिकली म्हणलें की गव्हर्निंग गोवा हॅज सो मेनी प्रॉब्लेम्स हम्म. that it's not an easy job. Someone thinks, and my only state, that's a state toy point. Okay. Big ओके. states don't have so many problems. The small states have problems, but small states are better also, efficient also. पुर्तुगालचो नामनेचो निवृत्त फुटबॉल खेळगडो लुईस फिगो बिरेस्तारा गोंयांत पावलो. फातोड्डेचे नेहरू स्टेडियमाचेर जावपी यूथ चॅम्पियन्स लिगाचे समारोप सुवाळ्या खातीर फिगो आयला. बरे फुडारा खातीर खेळ आनी शिक्षणांत मुळाव्या पावड्यार बरो वावर जावंक जाय अशें मत ह्या आदल्या वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द इयर थारिल्ल्या फुटबॉलरान उक्तायलें. I'm very pleased to the invitation of Mr. Vinit to come to India, and more when he's to promote and to assist a grassroots tournament for youngs, because I think that the youngest are the future in all ways of the world, in sports, in education. That makes that the countries in the future are prepared for all the situations. I can say that when you have the conditions, when you're young and you have the conditions to do sports and to complement it with your education, not only football but another sport, I think helps you to grow like a person. Before, I think if you give the conditions to the youngest to do sports, helps them to be away from another problems that we have in the society, and help them to grow like a sports persons, healthy and like a persons. घेऊ एक विसव.